Praise God. Praise God. Praise God. लाइव दिला मग चिंता सिस्टर स्टार्ट करचेगी वही ब्रदर पीटर असागे अनिता सिस्टर असाने ते लाइव दिला आगे दिला हाँ प्रेज गॉड स्टार्ट करा सिस्टर आम्ही एक ओपनिंग प्रेयर करूया बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन मोगाळा बापा आयच्या या वर्त्या दिसा खातीर आणि ह्या घडये खातीर आम्ही तुका अर्गां दिता तुझ्या अपरिमित मोगा खातीर भोगसण्या खातीर तुझी कृपा आणि दयाळये खातीर आम्ही तुका अर्गां दिता बापा आमची पातकां तुवें उगडास दवरूं नये पण तुझ्या पुता जेजू मुखांत्र तुवें आमकां एक नव्या जिविताक आपोवणें दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता तुझी कृपा आणि मोग आज आमकां वेडो घालन आसात त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता पवित्र आत्म्या तूं आमचो मजतदार शिकवणदार आणि मार्गदर्शक जावन आसाय हे सेशन तुझ्या हातान समर्पिता पवित्र आत्म्या म्हजी चिंतना म्हजी उतरां म्हजो ताळो हर एकी तुझ्या नियंत्रणान ताण गेल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता ही शिकवण आयकूंक आनी समजूंक आमचे आत्मीक कान आनी दोळे तुवें दोळे उक्ते केल्याय म्हण आमी तुका अर्गां दिता ही शिकवण सोपी आनी साद्या रितीन समजूनचे खातीर तुवें हे दोळेच आमकां आदार करपा आनी बेसांव दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमी हांगासर वापरची हर एक साधना तुझ्या हातान समर्पिता पवित्र आत्म्या आनी जेजूच्या अमलीक रक्तान ती कवर करता हर एक अडकळ अडचण जेजूच्या नावान पयस वच आनी दर्यान काण उडयता जेजूच्या नावान आमी फरमायता बापा हे मागणे आमी करता जेजूच्या नावान आमेन 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 प्रेज गॉड
प्रेज गॉड. हालेलुया. तर आमकां हर एकल्यांक एक फाटले जिवीत या आदले जिवीत म्हणल्यार आसा. थोडी घडी ता आमकां कितलीं वर्सां जाल्यार ते अजुनूय उडास आसा, पण थोडी घडी ता आमी विसरून गेला. फॉर एग्जाम्पल, आमकां कोणेय काले वायट सांगले जाल्यार या आमचे थंय कितेंय वायट घडलां जाल्यार ते आमी कितलेय वर्सां पयले जाल्यार आमकां ते उडास उरता. ल्हान आसतना टिचरीन काले सांगले वा मारले, या सासूमायन काले सांगले, शेजाऱ्यान कितें सांगले, आनी कितें हाणें कितें सांगले, ताणें कितें सांगले, हर एक आमकां उडास उरता. पण थंयच देवाचे उतर उडास दवरूंक आमकां भोव कश्ट जाता. म्हाका मेमरी पावर उणो आसा, हे उडास उरना, ते उडास उरना, पण जाय तितली आमी निभा सांगता. तर आमच्या जिवितांत थोड्यो संगती आमी उडास दवरली जाय, थोड्यो आमी विसरूंक जाय. आतां आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा, जेजू 40 दीस अरण्यात उपास करून भायर आयल्या वेळार सैतान ताका नाडूंक आयलो आनी सैतानान ताका म्हळें, तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातर आसले उंडे कर. तूं देवाचो पूत जाल्यार म्हळ्यार ताच्या आयडेंटिटी वयरच सैतानान अटॅक केला. पण जेजूक देवाचे उतर सारखे कळीत आशिल्ल्यान ताणें सैतानाक देवाच्या उतरानच जोगती झाप दिवन ताका थंय धांवडायलो. मागीर प्रेज गॉड. सैतान आतां आमकांय आमच्या आयडेंटिटीचेर सवाल घालून फाटले जिवीत आमच्या उगडासाक हाडटा आनी आमकां दोसता. आमच्या मनान तो आमकां नकारात्मक चिंतना घालून दोसता. पण ताका आमचेर जैत व्हरूंक आमी सोडून वचो. आमी फिलिपिन्सांक बरयल्लें पत्र 3 अध्याय 13वी ओळ पळया. फिलिपियन्स 3:13. भावा भयणीनो, म्हजी दाव हांवें येदोळूच सोंपयल्या म्हूण हांव चिंतिना, पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वधाडतां. प्रेज गॉड. भावा भयणीनो, म्हजी धांव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. म्हळ्यार आनीक ताका देवाच्या राजा खातीर वावर करूंक आसा, देखून तो तशें सांगता. आनी म्हजी धांव हांवें संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगता, फाटलें आसा तें विसरता, फुडें आसा तें धरूंक हांव वधाडटां. फाटलें आसा तें विसरता म्हळ्यार ताच्या फाटल्या जिवितांत ताणें कालें केल्लें तो पुरा विसरता आनी फुडें ताका जेजून कालें तयार करून दवरलां म्हूण तो ताच्या फाटल्यान तो वधाडटा. प्रेज गॉड. ताच्या फाटल्या जिवितांत आमकां हर एकल्यांक कळीत आसता, ताणें जायते पवित्र सभेक कश्ट धागदोवणी दिल्ली. जेरुजलेमांतल्या सांता भक्तांक ताणें लगाड काडयले, हर एक आमकां कळीत आसा. आमी धर्मदुताची कृत्या 8वो अध्याय 1ली ओळ पळया. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. त्या दिसांतावन जेरुजलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडून हेर समेस्त भोंवडपी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. प्रेज गॉड. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. कोणाच्या मरणाक? स्टेफनाच्या मरणाक ताणें कबलात दिली.
त्या दिसात हांव जेरुसलेमांतले पवित्र सभेचेर कठीण दगदवणी सुरू जाली आनी धर्मदूत सोडून हेर सोमेस्त भावार्थी जुदेया आनी समारिया प्रांतांनी शिंपडले. 4 म्हणसर वाचया. नेक्स्ट. थोड्या भक्तिवंत मनशाने स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतालो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून हाडून तो बंदे साळ्यांत घालतालो. पूण शिंपडलेले भावार्थी सगळ्यांनी बरी खबर परगट करीत गेले. प्रेज गॉड. Praise God. दाखय. थोड्या भक्तिमान मनशांनी स्तेफनाक मातयेक पायलो आनी ताचे पासत व्हड विळाप केलो. पूण साऊल पवित्र सभेची देसवाट करूंक वावुरतलो. घरान घर भितर सरन दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर व्हरून हाडून तांकां तो बंदेसाळान घालतालो. प्रेज गॉड. तर फाटल्या पुरा विसरता म्हळ्यार हांगा पाऊल सांगता ताणें पवित्र सभेची देसवाट केली. तो चडच वावुरतलो पवित्र सभेक दगदवणी दिवंक. घरान घर भितर सरून ताणें दादल्यांक तशें स्त्रियांक भायर हाडून व्हरून तांकां बंदस्थळान घाल्ले. वैगी स्टेफन म्हणल्यार सांगता की ताणें जुवेशी मारले. ताच्या मर्डराक ताणें अप्रुवल दिलें म्हळ्यार कबलात दिली. आनी तशेंच जेरुसलेमाच्या सांता भक्तांक ताणें जायत्या जाणांक जिवेशी मारले. आमकां कळीत आसा. तर हे ताचे फाटले जिवीत आसा. फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रान 3रो अध्याय 13वी ओळ आमी आत्तां वाचले. तो म्हणटा फाटले कितें आसा ते हांव विसरता आनी फुडें कितें ते घालया गे. फिलिपियन्स 3:13. पूण इतले मात्र हांव सांगता फाटले आसा ते विसरता, फुडें आसा ते धरूंक हांव वधाडता. फाटले कितें आसा तो विसरता म्हणटा. ताणें पवित्र सभेक दग दिले गी वैगी ना. कोणी जाप दिया. वय वय. ओके. आनी ताणें सांता भक्तांक लगाड काडिल्ले गी, जुवेशी मारिल्ले गी. वय. वय. स्त्रियांक आनी भुरग्यांक बंदिस्थळान घाल्ले गी. वय वय. तर एक तो एक व्हडलो मर्डरर आहलो न्ही. वय. वय. तरी की तो म्हणटा फाटले कितें आसा ते विसरता आनी फुडें सरता. फुडें सरता म्हळ्यार फुडें आसा ते धरूंक हांव वधाडता. येस. म्हळ्यार तो अशें कशें सांगूंक साध्य आसा ताका फाटले कशें विसरता म्हणटा तो. इतले पुरा केलें ना ताणें. फाटले विसरूंक साध्य आसा गी. हांगा ताणें म्हळ्यार इतल्या पुरा जाणांक दग दिले. पवित्र सभाक हांवें दग दिले. जेरुसलेमांत सांता भक्तांक जिवेशी मारले. आनी एक ताणें सांगला हांगा दिला धर्मदूताच्या कृत्यान. तर आमी आनी एक वाक्य पळया. 2 कोरिंथियन्स 7:2. दुसरे कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र 7वो अध्याय ओळ 2. तुमच्या काळजाने आमकां जागो दिया. आमी कोणाकच अन्याय केल्लो ना, कोणाकय पाड केल्लें ना वा कोणाय तावन फायदो जोडूंक सोदुल्लें ना. प्रेज गॉड. आता हे पत्र तो कोणाक बरयता? कोरिंथकारांक न्ही गी. तुमच्या काळजांनी आमकां जागो दिया म्हणटा. म्हळ्यार तुमच्या काळजांनी आमकां स्वागत करा. आमी कोणाकच अन्याय केल्लो ना. इतलो व्हडलो फटकिरो जावन आसा तो. जाल्यार म्हणटा आमी कोणाकच अन्याय केल्लो ना. आतांच आमी वाचले ताणें सगळ्यांकी दग दिले. पवित्र सभेक दग दिले.
जेरुसलेमांतल्या सगळ्या संत भक्तांक ताणें लगड काडले. हांगा तो म्हणटा हांवें कोणाकच अन्याय करूं ना, कोणाकी पाड केले ना, वा कोणाय तावनी फायदो जोडूंक सोदले ना. प्रेज गॉड. Praise God. तर पाऊल कितें फटी मारता गी तशें म्हणयेत गे आमकां. बिलकुल ना. ना कित्याक हांगा तो काय म्हणटा, त्या दाळा तो साऊल जावन आसलो वय गी. हम्म. ताणें पवित्र सभेक दाग दितना तो साऊल जावन आसलो. जेजू क्रिस्ता थंय ताची भेट जावन आसली. जेजूच्या विशयान ताका गोत्त आसले, पूण जेजूक लागशिल्ल्यान तो वळखो नासलो. जेजू कोण म्हण ताका कळीत नासलें. पूण दामास्कसाच्या वाटेर जेजू ताका भेटता त्या दाळा जेजू ताका म्हणटा, सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दाग दिताय. त्या दाळा तो विचारता, सोम्या तूं कोण. ताच्या उपरांत ताची जिणी बदलता. ताच्या उपरांत तो क्रिस्ताक स्वीकार करता. आणि आता तो क्रिस्ताक स्वीकार केल्या उपरांत कोरिंथकारांक हे पत्र बरयता. म्हळ्यार पयले ताका क्रिस्ताची वळख नासली. क्रिस्ताक ज्या दाळा ताणें आपलो स्वामी आनी सडवणदार म्हणून स्वीकार केले, ताच्या उपरांत ताका भावार्थ मारिफत करपा लागली. आनी आता त्या कुरपे वरवीं तो फाटले जे कितें आसा ते विसरूंक ताका साध्य जाता. देखून आता तो कोरिंथकारांक अशें बरयता, तुमच्या काळजांनी आमकां जागो दिया. आमी कोणाकच अन्याय केल्लो ना, कोणाकी पाड केले ना, वा कोणा तावनी फायदो जोडूंक सोदले ना. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. Thank you, Jesus. समजलें गी. वय. ओके. तर हांगा बायबला प्रमाणे आमी विसरचे म्हळ्यार काले आमी फाटले जिवीत आमचे विसरूंक आसा. विसरूंक आसा म्हळ्यार आता साऊलान काले केले तो आता पाऊल जाला उपरांत पुरा विसरलो म्हण अर्थ न्ही. तो आनी ताका ते उगडास आसा, पूण ताणें त्या फाटल्या जिविताची घडी तांक आपल्या आतांच्या प्रेझेंटाच्या जिविताक ताचे वयर कंट्रोल ना. कंट्रोल करूंक ताणें सोडूं ना. कळ्ळें गी. ताणें आपल्या फाटल्या जिविताच्या घडीतांक आतांचे ताचे प्रेझेंट सिच्युएशनाक कंट्रोल दिले ना. त्या देखून ताका विसरूंक साध्य जाता ताणें फाटल्या जिवितान कितें केलें. कित्याक आपूण कितलो व्हडलो पातकी आसल्यार जेजून म्हाजी पातकां बक्षिलां. जेजू ते ताची आयडेंटिटी काल जावन आली आयडेंटिटी ते ताका कळीत जाल्ल्या वरवीं ताका ते साध्य जाता विसरूंक. प्रेज गॉड. हालेलुया. बायबला प्रमाणे विसरूनचे म्हळ्यार ती एक प्रक्रिया जावन आसा, ते एक प्रोसेस जावन आसा. खंयसर म्हज्या फाटल्या जिविताक म्हज्या आतांच्या जिवनाचेर कांयच पदवी ना, कंट्रोल ना वा नियंत्रण ना. आमच्या जायत्या जाणांचे फाटले जिवीत आतांय आमच्या प्रेझेंट जिविताक कंट्रोल करनासा. हांव आतां ते भरपूर जिवीत जे जेजून म्हाका भासयला ते आनीकी जिवंक म्हाका साध्य ना. कित्याक म्हणजे फाटले जिवीत आतांच्या म्हज्या जिविताक कंट्रोल करनासा. फाटल्या जिवितान केल्ल्या चुकी वरवीं म्हाका आतां समाधानान जिवंक साध्य ना. देखून सावलाच्या फाटले जिवितांत ताणें केल्ल्या चुकी वरवीं ताका एक कांतवणेन जिवंक साध्य आसलें, कारण आसलें, पण तशें जावना. पळय वय. वय कित्याक हिब्रूज 10:17 घालया आमी. उपरांत तो म्हणटा, तांची पातकां आनी तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. प्रेज गॉड. आता जेजू काले म्हणटा, हांगा देव काले म्हणटा, उपरांत तो म्हणटा तांची पातकां, कोणाची पातकां, आमची पातकां, इवन सावलाची पातकां, आनी मुखार तांच्यो खोट्यो करण्यो हांव हे फुडें
ह्या फुडें उगडासाक हाडचो ना. म्हळ्यार आमची पातकां बक्षलान म्हणल्यार आमकां कळीत आसा जाय. पावला की हे कळीत जाल्ल्या वरवीं ताका फाटल्या जिवितांत ताणें जायते साबार पातकां केल्लीं आसा, व्हड व्हड पातकां केल्लीं आसा, जिवेशी मारिल्ले आसा, तरी तो विसरूंक ताका साध्य जालें. पैगी होय ताका ते आपण कोण आसलो म्हण ताका ताजी आयडेंटिटी गोतू आसतली. ताका कळीत आसलें ताका बक्षाणें मेळ्ळां, ताका सडवण मेळ्ळ्या, ताका पातकांतलें निवारलां, ताका तो देवाचें एक हाताचें काम जावन आसा, तो मोलादीक जावन आसा, तो विंचलोलो जावन आसा, ताजी नीत जाल्या. आतां आमी म्हणचे म्हजी नीत जाल्या, म्हाका स्विकार केला, हांवें बाचावी जोडल्या, हांव धैर्यादीक, हांव स्वतंत्र, म्हाका अद्भुत रितीन रचला, हांव नवी रचना जावन आसा, हांव देवात हांव जल्मला, म्हाका देवान आपणायला, हांव देवाचो भुरगो, हांव जेजूचो इश्ट, हांव सर्गींचो नागरीक, हांव क्रिस्ताची कूड जावन आसा, हांव एकसुरो न्हय. प्रेज गॉड. हे Praise पुरा जाल्या उपरांत तो फाटले विसरूंक शकता आनी फुडें आसा ते ताच्या खातीर तो वोद्दाडता. तो फुडें काल आसा जेरेमाया 29:11 पळया आमी. वय तुमच्या पासत म्हज्या मनात कसल्यो येवजणी आसात म्हण हांव खरें जाणा. तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमचे केस्ते पासत केल्यो, तुमच्या हिता पासत न्हय, तुमचे नाही sorry. तुमच्या हिता पासून फुल स्टॉप तुमच्या हिता पासत. फुल स्टॉप नाही तुमच्या कॅस्टे पासून होय. ते केरळ आम्ही समजायचे तुमच्या हिता पासून फुल स्टॉप नाही तुमच्या कॅस्टे पासून म्हळ्यार तुमच्या कॅस्टे पासून होय. नाही तर तुमच्या हिता पासून प्रेज गॉड. तुमच्या हिता पासून नाही म्हळ्यार ಎಂತ कंप्लीट चेंज जाल्या मिनिंग. वय समजले ते वाचताना आमकां तशें बघता पूण तुमच्या हिता पासून रावून नाही तुमच्या कॅस्टे पासून म्हळ्यार नाल्यार अशें तुमच्या कॅस्टे पासून नाही म्हणून नाही म्हणलो शब्द मागीर घालयात पासून प्रेज गॉड. क्लियर नाही तुमच्या हिता पासून वय 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 तुमच्या थंय कॅस्टे कॉमा पासून आसा. होय आसा ते मध्ये वय नाही नाल्यार खास्ते बसून केल्यो पुढे योजना विश्वासान भरलेलो फुडार तुमकां दिवचे खातीर केल्ल्यो येवजणी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड वय तर आमच्या पासत आनी पावला पासतय जेजूच्या मनान देवाच्या मनान कसल्यो येवजण्यो आसात म्हण ताका सारके जाण आसलो. तो सारके जाण आसलो येवजण्यो ताच्या हिता पासत न्हय ताका ख्यास्त हाडच्या पासत देखून आनी भरवशान भरलेलो फुडार ताका दिवच्या पासत देखून तो म्हणटा फुडें कितें आसा तें धरूंक हांव वोद्दाडटा. फुडें काल राखून आसले ताका जिविताचो मुकोट ताका राखून आसलो ते आपणावन तो ताची धांवतलो आनी तो वोद्दाडतलो. प्रेज गॉड. Praise God. 1 Corinthians 15 verse 9 to 10. Nine to 10. अध्याय 15 वळ 9 आणि 10. प्रेज गॉड. धर्मदूतांमध्ये हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्हय, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दख दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार
तांचे सक्टां प्रास चड मेहनतेन हांव वावुरलां. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. धर्मदूता मध्ये हांव कनिश्ट म्हळ्यार निमाणो म्हणटा तो, म्हळ्यार ताका लास्टाक जेजू दिश्टीक पडलो, पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ताका दिश्टीक पडलो. हेर सगळ्या शिसान जेजू जिवंत आसतना ते ताच्या सांगाता वावरतले आणि जेजूच्या नांवान ते देंवचार धांवडयतले, पिडेस्तांक गूण करतले, जेजूच्या नांवान ते हरयेकी करतले. जेजू सांगात ते आसले आणि जेजू तांकां वैयक्तीक रितीन ट्रेनिंग जेजून दिल्ले. कुणाका पावलाक पुनर्जीवन जालो जेजू दिश्टीक पडता, देखून तो म्हणटा हांव कनिश्ट, हांव निमाणो अपोस्तलां पैकी. धर्मदूता म्हणले नांव लेगून म्हाका फावो न्ही, म्हळ्यार हांव धर्मदूत सांगचे बरी म्हाका फावो न्ही. म्हळ्यार त्या नमण्यार हांवें कित्याक देवाच्या पवित्र सभेक हांवें धग दिला. हांगा तो ओप्पता हांवें देवाचे पवित्र सभेक धग दिला म्हणून. वैगी तो सगळे कबूल करता, वय हांवें केला, पूण तरी म्हळ्यार बट हांव आतां कितेंय जाला जाल्यार ते देवाचे कृपे वरवीं जाला. तो मानून घेता की ते देवाची कृपा म्हाका लाभल्या. हांवें कांय काम करूना, हांवें कांय मेहनत करूना, पूण देवाची धर्मार्थ कृपा म्हाका लाभल्या. ताणी दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. वय ताणें पवित्र सभे खातीर मागीर तो जेजूक वळखल्या उपरांत, जेजूक सोमी आनी सडवणदार म्हूण स्वीकार केल्या उपरांत ताणें जायतो वावर केलो पवित्र सभे खातीर. आनी तो ताणें मस्तू कश्ट सोंसले, मस्तू अत्याचार ताचेर जालो, तरी की ताणें सुवार्ता दिवची रावोना. तो एक व्हड सुवार्थेगार आसलो आनी लास्टाक तो एक रक्त साक्षी जाता, आमकां कळीत आसा. देखून तो म्हणटा ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. ती कृपा म्हाका धर्मार्थ मेळलेली वय, पूण ती कृपा मेळ्ळ्या उपरांत हांवें ताचे बसत वावर केला. कसलो वावर केला? त्या सुवार्थे खातीर ताणें वावर केला. ती देखून ती कृपा ताचे थंय निर्फळ जावंक ना. कृपा ताका धर्मार्थ मेळलेली, त्या खातीर ताणें कांय वावर करूना. पूण आतां कृपा मेळ्ळ्या उपरांत त्या कृपेन जे सामर्थ्य आसा, जेजूची सकत आसा, त्या वरवीं ताका सुवार्थे खातीर इतले कश्ट दगदवण्यो भोगूंक साध्य जाले. पैगी नाजाल्यार सामान्य रितीन ताका जाते नाहल्ले. आमी आयकले, ब्रदर रोनाल्डान आमकां सांगले ताणें कितले कश्ट सोंसले सुवार्थे खातीर. तशें ते ताका साध्य जालें सोंसूंक, कित्याक देवाची कृपा ताचे थंय आसली. देवाची कृपा, ताची सकत, ताचे सामर्थ्य ताचे थंय आसल्या वरवीं ताका पवित्र सभे खातीर मागीर वावर करूंक जालो. प्रेज गॉड. मी जाय की सांगचे जाल्यार तांचे सगळ्यां परस चड मेहनतीन हांव वावरला. तो हांगा सांगता चड मेहनतीन हांव वावरला. कित्याक जायती उगडापणां ताका मेळ्ळ्यान. ग्रेस म्हळ्यार कृपेची सुवार्ता ताणेंच आमकां चड सविस्तार रितीन शिकयल्या. हेर अपोस्तलांच्या प्रास कृपेची सुवार्ता आमकां पावलानच चड ताचे वळख आमकां दिल्या. आनी तो कृपे वरवींच ताका जे कितें करूंक साध्य जालें ते तो सांगता. जे कितें हांव आसा ते देवाच्या कृपे वरवीं आसा, हांवें केल्या मेहनती वरवीं न्ही. तरी आतां हांव कितेंय जाला जाल्यार ते देवाच्या कृपे वरवीं आसा, तो म्हणटा. वैगी आनी तांच्या सगळ्यां प्रास म्हळ्यार हेर अपोस्तलां प्रास ताणें चड मेहनतीन काम केला म्हूण तो सांगता. तो जिबेच्या भासांनी उलयतलो त्या वरवीं ताका जायती उगडापणां मेळ्ळी. 13 पत्रां ताणें नव्या सालान बरयल्यान आमकां कळीत आसा. आज आमी ते वाचता, ताचो रेफरन्स आमी काणयता आनी ती आमकां मस्तू आदाराक पडटात कृपेच्या विशयान शिकोवंक. देखून तो म्हणटा तांच्या सगळ्यांच्या की प्रास चड मेहनतीन हांव वावरला सुवार्थे खातीर.
Praise God. God. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Romans 6:4 घालूया. मोठे असता बापाचे महिमे बरी सक्तीनं क्रिस्ताक मेल्यांतलो जिवांत उठयलो. तेच परी आम्ही नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिपात आमकां क्रिस्ता सवे निके पिल्यान आणि ताच्या मरणांत वांटेले केल्यान. होय. आम्ही जेन्ना बाप्तिज क्रिस्ता असता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आम्ही नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवे निके पेला. आम्ही पवित्र स्नान काढलेल्या वेळार आमच्या बॅप्टिझमा वेळार क्रिस्ता सवे आमकां निके पेला आणि ताच्या मरणान वांटेली केला. वैगी होय वय वय आम्ही बॅप्टिझम घेतल्या वेळार आम्ही ल्हान बाळशी आसली, पण आता आमकां नव्यान जल्मल्या उपरांत आमकां आतां ही सततची सुवार्ता मेळ्ळ्या उपरांत आमकां आतां कळीत जाता तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. तेच परी आम्ही नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सवे निके पेल्यान आणि ताच्या मरणान वांटेले केला. त्याक आम्ही नव्या जिवितांत आता चलते आसा. देखूनच सांत पौल म्हणटा गालात घरांक बरयल्ले पत्र 2 अध्याय 20 वळ पळया. क्रिस्ता सवे म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो मोग केलो आणि म्हजे पासत आपलीच भेटवणी केली. त्या देवाच्या पुताच्या बावडता वरवीं हांव जियेता. प्रेज गॉड. क्रिस्ता सवे म्हाका कुरसायला, म्हळ्यार म्हज्या पातकी सैम बी क्रिस्ताच्या कुरसार ताणें कुरसायला. पातकी सैम म्हळ्यार पातकाचें मूळच ताणें कुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय. देखून तो म्हणटा हांव आतां जियेता तो साऊल न्हय. हांव साऊल आसतना हांवें पवित्र सभेक दग दिलें. हांव साऊल आसतना हांवें जेरुजलेमांतल्या सांता भक्तांक जिवेशी मारले आणि जायती पातकां केली. पण आतां बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. देखून आतां तो पाऊल न्हय, आतां तो क्रिस्त ताचे थंय जियेता. रक्ता मासान हांव जियेता ते म्हजे जिवीत म्हजो मोग केल्लो आणि म्हजी पासून आपलीच भेटवणी केल्ली त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. ताचे वयर भावार्थ दवरल्या वरवीं आमकां कुरपा लाभल्या. सांत पौल म्हणटा ताका कुरपा लाभल्या आणि त्या भावार्था वरवीं तो जियेता. देखून आतां तो साऊल न्हय, जेजूची वळख जावच्या पयले ताणें तें केलें आणि आतां जेजूची वळख जाल्या उपरांत ताका तो कुरपे वरवीं जियेता. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था वरवीं तो जियेता आणि देखून तो फाटले सगळे विसरून फुडें सरता. प्रेज गॉड. जेदाळ आमकांय कळीत जाता आम्ही केल्ल्या कामा वरवीं न्हय, खंयच्याय आमच्या मेहनती वरवीं न्हय, पूण जेजू क्रिस्तान आमचे थंय केल्ल्या संपूर्ण केल्ल्या कुर्साचेर ताणें संपूर्ण केल्ल्या त्या कामा वरवीं आमकां बाचावी मेळ्ळ्या. आमचो भावार्थ आमी थंय उसारल्या वेळार आमकां ताजी कुरपा लाभल्या. आमी ताका सोमी आनी सागवणदार म्हण स्विकार केल्ल्या वेळार आमी बाचावी जोडल्या. त्या वेळार आमकां ताच्या कुरपे वरवीं आमकां जियोंक साध्य जाता. आमी केल्ल्या खंयच्याय कामा वरवीं न्हय, पूण जेजून केल्ल्या कामा वरवीं आमकां जियोंक साध्य जाता. देखून आमकांय आमचे फाटले जिवीत विसरून मुखार सरूंक साध्य जाता. नाजाल्यार काय जाता फाटले जिवीतच आमकां दोस्ते रावता,
सैतान आमच्या मनान जायती चिंता घालता फाटल्या जिविताची. तू तुझ्या फाटल्या जिवितांत एक गुन्हेगार आसुल्लोय, एक चोर आसुल्लोय, या एक पिवंडो आसुल्लोय, एक ड्रग एडिक्ट आसुल्लोय. जायते तुझ्या फाटल्या जिविताचो उडास तो तुका हाडता आणि मनान तो तुका अटॅक करता. पण जेदळ आमी देवाचे उतर काणून आमचे मन नवीकरण करता, नाही क्रिस्तांत हांव एक नवी रचना जाला, क्रिस्तान म्हाका पातकांतले सोडयला, पातकाचे बोगसाणे दिला, आता हांव तो न्ही बागार क्रिस्त म्हजे तेजी येता, अशें म्हणटाना आमकां आमचे फाटले जिवीत विसरून आमच्या मुखल्या जिविताक मॅट काडूंक सलीस जाता. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. John 4:17. जरतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येता. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. प्रेज गॉड. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येता. म्हळ्यार आमी त्या बरी जियेल्यार मात्र आतां पावलाक जडतेच्या दिसा मुखार सरूंक धैर्य आसा, कित्याक ताणें त्या बरी ते कुरपा काडून तो वावरला, सुवार्ते खातीर तो वावरला. आमकां हे जडतेच्या दिसा फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हूण येता. ताची कृपा काडून आमी कितले वावरल्या सुवार्ते खातीर, आमी कितें शिकल्या ते आमी कितले जाणांक वांटला. ह्या संवसारान क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. आता क्रिस्त कसो जियेतलो ह्या संवसारान. प्रेज गॉड. कोणी म्हणे सांगले क्रिस्त बरें करीत गेलो. होय. आणि त्याच्यात पहिले तरीत वचूंक पण आमी क्रिस्ता बरी जिवन आसोंक गी ते सवाल. जीवन आसोंक गी. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आमी प्रयत्न करनासो, सगळे आमची धांव आमी धांवन आसो. क्रिस्ता बरी जिवंक आमी प्रयत्न करनासो आनी क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं मात्र आमकां साध्य जाता. नातल्यार आमी फाटल्या जिवितांत त्या चिंतनांनीच आमी शिरकोन पडटा, सांपडोन पडटा. सैतान आमकां दोशीत रावता, तूं असो तूं तसो. पण क्रिस्ता ते हांव कोण जावन आसा म्हणल्यार म्हाका सारकें कळीत आसला. जेजूक सारकें कळीत असले तो देवाचो पूत न्ही, देवाचो मोगाचो पूत. यू आर माय बिलवेड सन म्हणला ताका. पैकी तो जॉर्दन न्हंयेंत पवित्र स्नान घेवन भायर येताना देवा बापाचो ताळो आयकलो, तूं हो म्हजो मोगाचो पूत, हो म्हाका मानवाला. देखून सैतानान ताका म्हळ्यार तूं देवाचो पूत जाल्यार देवाचो पूत न्ही, तो देवाचो मोगाचो पूत जावन आसतलो. प्रेज गॉड. अशें जाताय आमी देवाची मोगाची भुरगीं जावन आसा. ते आमकां कळीत जाल्ल्या वेळार सैतान आमकां आमचे फाटल्या जिविताचे चिंतना मोतीन घाल आमकां अटॅक करूंक शकना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी जेजूची कृपा काडून ताचो आदार काडून आमकां जेजू बरींच ह्या संवसारान जियोंक साध्य जाता. नाजाल्यार आमी परिस्थितीक पळोवन भियेता. पैगी आमच्या जिवितांत आमी काल्या पुरा केल्या त्यो आमकां दोसता आनी आमकां मुखार वचूंक जायना. प्रेज गॉड.
रोमन्स 8:1 पढ़या। रोमन्स 8:1 तर जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जिये केल्यान आता गुन्यांवकार म्हणजे पैसा लाभाना. प्रेज गॉड. तर आता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतेला आता गुन्यांवकार म्हणल्यार पैसा लाभाना. तर आता आम्ही सगळी जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जिवन आसा वैगी वय. देखून आता आमकां कोणाकी गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल ना. पावलाकी गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल नातले ते ताका कळीत आसले आणि तोच ताणेच हे पत्र बरयला रोमाघराक. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेला आता गुन्यांवकार म्हणल्यार फैसल लाभाना. देखून आता आम्ही आमची पातकां बगसलान आमकां गोत्त आसा आमच्या पातकांचो उडास देव हाडिना. देखून आमी ते हाडून वचो आमच्या मनात आमी ते उडास हाडून वचो आणि आमी मुखार सरीचे. देवान म्हजे खातीर मुखार कितें दवरला ते पळोवन हांवें मुखार चलचे. प्रेज गॉड. हालेलुया. प्रेज गॉड. आता जुजे आम्ही 50 सालान जुजे पळयला. ताच्या जिवितांत तो गुलामपणांत गव्हर्नर जाता म्हणसर जायते ताच्या जिवितांत कश्ट आयले. ताच्याच भावांनी ताका गुलाम कसोय केलो पण तो ते पुरा धरून बसला. ताका मुखार सरूंक जाते आसले की ना. पण ताणें कितें उडासान दवरले ताका स्वप्नान देवान दाखयले ते मात ताणें उडास दवरले. देखून तंतू उत्पत्तीच्या ग्रंथात म्हणता देव ताच्या सवय आसतलो देखून तो हर एक काम ताणें केले सुफळ जाताले आणि ते फारावांनी पळयले. तो फाटले जिवीत ताच्या धरून बसला. ताच्या भावांक आनी बक्षिना जाल्यार त्या पोतिफराच्या बायलेनी ताका खोटो आरोप घालून फसयले. ते पुरा तो काण घेवन बसला. ताका मुखार सरूंक जाते नासले पण ताणें ते पुरा देवाच्या हातान सोडले आणि तो देवान ताका कितें भासयला ताचे वयरच ताचे गमन आसल्या वरवीं ताका मुखार सरूंक जाले. तो गुलामान तो गव्हर्नराच्या पोझिशनाक येवन पावलो. प्रेज गॉड. तशेंच दाविदी ताच्या जिवितान जायते ताच्या जिवितान ती ताणें बादशेबा कडेन पातक आदारले. त्या वरवीं ताका एक भुरगो जल्मलो. तो मस्तू सीक पडलो आमकां कळीत आसा. तो सीक आसतना देवा कडेन ताणें जायते विनवणो केल्या त्या भुरग्याक वाचोवचे खातीर. पण तो मेल्या उपरांत तो पुरो विसरलो आनी सगळें नॉर्मल जाले बरी सदांच्या ताच्या कामाक तो गेलो. पैगी वय वय. तो भुरगो सरलो म्हणटे पुरा तो मोतीन दवरल्यार त्याच्या फाटले जिवीतच काण घेवन बसल्यार ताका मुखार सरूंक जाते नासले. नातान प्रवादीन ताका ताचे पातक दाखोवन दिल्या उपरांत ताणें पश्चाताप केलो आनी तो मुखार सरलो. आनी तो भुरगोय सीक आसतना ताणें जायते देवा कडेन ताका मागले पण मागीर ताच्या चाकरांनी ताका विचारले हो भुरगो सीक आसतना तुवें जायते उपास केले हे केले ते केले आता मेल्या उपरांत तूं म्हळ्यार खातय पियेतय. ताणें म्हळें तो सीक आसतना देवा कडल्यान ताका म्हाका म्हळ्यार देवा कडेन विनंती करयाती आसली ताका जिवन दवरचे खातीर पण तो मेल्या उपरांत ताका फाटीं हाडूंक म्हाका साध्य ना. देखून आतां हांव एक नॉर्मल जिवीत जियेता. तशेंच आमकांय फाटलें जिवीत आमचें विसरूंक आसा आनी मुखार सरूंक आसा. पण थोड्यो संगती आमकां विसरूंक जाय. थोड्यो संगती आमकां उडासाक दवरूंक जाय. आता खंयच्यो संगती आमी उडास दवरीचे ते पळया. कीर्तन 103 घालया. 103 verse 2. आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसर नाका. प्रेज गॉड.
हांगा आत्म्या म्हज्या म्हण दिला. इंग्लिशान ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल म्हण दिला. सोल म्हळ्यार मन, प्राण, प्राण. प्राणांत आमचे मन असता. मन काले करता, मनाक विसरोवची सवय आसा, वय की नाही. तांच्या संगतीक आमी गमन दिता, त्यो संगती आमकां उडासा करता. खंयच्या संगतीक आमी केअर करिना, गमन दिना, अटेन्शन दिना, त्यो संगती आमकां विसरतात. देखून दाविदाक सारखे कळीत आसले. तो एक राय आसलो, सगळी ग्रेस्त गाय, सगळी दौलत ताचे कडेन आसली, तरी तो म्हणटा म्हज्या मनाक सर्वेस्पराची स्तुती कर आणि ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. देखून सर्वेस्परान आमचे वर केल्ले उपकार आमी विसरूंक नसो. कित्याक चढावत आमी काले करता, ब्लेसराक विसरून वता, ब्लेसिंगाच्या फाटल्यान धांवता. आशीर्वाद दितेल्याक विसरता आणि आशीर्वादाच्या फाटल्यान धांवता. आता खंयचे उपकार पळया. तिसरी वळ. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता, सर तुझे पिडा पयस करता. तुझो जीव तो निवारता, तुझ्या माथ्यार मोगासो आणि काकुळतीचो मुकुट घालता. तुझी जीणभर आपल्या देण्याने तो तुका दादोशी करता. गारुडाच्या तरणाटपणापरी तुझे तरणाटपण नवसरतले. प्रेज गॉड. सकयल्या सिस्टर. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता, सर तुझी पिडा तो पयस करता. सगळे अपराध बक्षिता की इल्लेशे अपराध बक्षिता? सगळे की थोडे? सगळे. सगळे कंप्लीट. सर तुझ्यो पिडा पयस करता की इल्ल्यो थोड्यो मात तापशेळ कुंकली ल्हान ल्हान पिडा मात गुण करता? बाकीचो पैगी सर्व तुझ्यो पिडा पयस करता. तुझो जीव फोंटांतलो निवारता. तुझ्या माथ्यार मोगाचो आणि काकुळतीचो मुकुट दवर. तुझी जीणभर आपल्या देण्याने तो तुका दादोशी करता. गरुडाच्या तरणाटपणा परी तुझे तरणाटपण नवसारतले. तर हांगा कितले उपकार आसात, कोणी सांगेत गी? कितले उपकार आसात? पांच आसात ना? 1 2 3 4 5 प्रेज गॉड. 5 असत. अपराध बक्षिता. होय. 1 सेकंड 2 3 तोंडांतलो निवारता. 3 तुझ्या माथ्यावर मोगास आणि काकुळतीचो मुकुट घालता. 2 हात. तांतू 2 हात. माथ्यावर मोगासो आणि काकुळतीचो 2. ते 2 जीणभर आपल्या देण्याने तो तुला दादोशी करता. 5 गरुडाच्या तरणाटपणी तुझा तरणाटपणी तुझे तरणाटपण नवसारतले. सो असतात ना. तर आम्ही आणि 7 त्याच्या चढ 7 असतात गी. 7 असतात. ते काकुळत आणि मोग 2 असतात. पुरो पण आमकां कळ्ळी तसा काउंटलेस ब्लेसिंग्स दिल्यात आनी आमकां हर एका खातीर आमी उगडास दवरूंका. ते आमी उगडास दवरूंका. ब्लेसराक आमी उगडास दवरूंका. बेसांवाच्या फाटल्यान धांवचे न्ही, ब्लेसराच्या फाटल्यान धांवूंका. ताचो आमी सदांच उगडास करूंका. ते हांगा दावीद राय आमकां सांगता. प्रेज गॉड. हालेलुया. 43 verse 18 to 19. Isaiah 43. Isaiah 43. 18 to 19.
पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करी नाकात. आदीं कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतां तें उजवाडा येता. तुमकां तें दिसना काय? वय, अरण्यात हांव एक रस्तो करतां. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयतां. Praise God. 18. पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करी नाका. आदी कितें आसा तें मनांत हाडी नाका. प्रेज गॉड. हांगाय देवाचें उतर आमकां सांगता, पयलें कितें जालां तें उगडासाक हाडी नाका. आतां कितें केलां तें आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाकात. पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिसना काय? वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयचेर न्हंयो उपजयता. म्हळ्यार हांगा इस्रायल घरां बाबिलोनांत बंदयंत आसतलीं. तांकां तो कांयच वाट नासतली थंयच्यान भायर येवंक. देखून देव तांकां पयल्यानचें तुमी पूर्वी कितें घडलां ताचो उगडास करी नाकात म्हणटा. आदी कितें केलां तें मनांत हाडी नाका. पूण आतां हांव तुमकां जें नवें जिवीत दिता तें पळया, हांव एक नवें कार्य करतां. आतांच तें उजवाडाक येता. म्हळ्यार आतांच तो तांकां दाखयता, भासयता हांगा. तुमकां तें दिसना काय? म्हळ्यार तें अदृश्टांत आसा. देव तांकां पयलेंच कळीत करता. वय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करता. सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. म्हळ्यार खंय वाट ना ते हांव वाट करता. तांचें इम्पॉसिबल सिट्युएशन आसलें तें एक रस्तो तो तयार करता म्हणटा. त्या गुलामपणांत सुटका दिवन तांकां भायर हाडचो एक वाट तयार करता म्हणटा. आनी सुके करडे भुंयत न्हंयो उपजयता. म्हळ्यार तांचें जिवीत, आत्मीक जिवीत एकदम सुके करडे भुंय बरी जाल्ले. थंय तो ताच्यो जिविताच्यो झरी वाडयता म्हण तो भासयता. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. हालेलुया. थँक यू जीसस. आणि कोणाकी काय सांगूंक कसला सांगयात. फादर, ब्रदर, सिस्टर्स फोन करूयात. वय, सांगा. Praise या God. उघडा पण झाला सांगया. प्रेज गॉड. आज तुम्ही शिकलेल्याचा उद्देश की ते आमच्या फाटल्या जिवितान चाले आसा ते आमी उगडास हाडूंक वचूं. वय की तसं? वय वय. प्रेज गॉड. Praise God. Praise God. हम्म. कोणाकी Praise काय God. Praise God. Samasa. वय. ब्रदर रोनाल्ड. वण्णा सिस्टर समासा वण्णा. कित्याक म्हळ्यार आनी एक ताका जाल्यार ऍड करयत. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमानतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक. पगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक ते दळा आमी सेव जाता. तुमी उडोवन सांगलें तें. एक खंयचें स्क्रिप्चर घालें तुमी ताका. वय. म्हळ्यार आमी आतां कितें करीचें? आमचें काम एकच फर्स्ट स्टेपच सतमानचें. आमी सतमानी नासतना आमी कितेंच करूंक जायना. फर्स्ट स्टेपच तें जायचें आमचें. जिजून कितें केलां त्या प्रमाणे. ताचे वयर आमचें फोकस, ताचे वयर आमचें मुखलें जिवीत. फाटलें कितेंय केलां ताका मॅटर जायना. वय. वय वय. हे आता हरी एका दिसा लागू जाता म्हण चिंता हांव. वय वय वय. म्हळ्यार फाटली जिणी मात न्ही, हरी एका दिसा म्हाका फाटली जिणी ताकाच म्हणटा फेथ इज नाव म्हणून. वय गे. वय म्हळ्यार
एकाच दिसा म्हाका 2 रितीचे जिवीत पळयत. दन परमेश्वरी एक दीस जियेलो, पूण सांज जाताना तूं सकाळी गेल्ले चिंतून निराश जायनाका. आतां सांजेर सारकें म्हळ्यार वय गी तशें म्हण येत गी. हा? वय वय नाही आमच्या जिवितांत ते थोडे फावटी आमकां ट्रिब्युलेशन्स येतात म्हळ्यार होय. आमकां कलय येता हम्म. ते दाळा आमी म्हाका हाचे वरवीं म्हजें थंय अशें जालें गी Exactly, हे exactly. चिंताप येता थंय हा, पूण देळा तूं आमी निराश जातलो. ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आमी केदाळा तें काण घेवन वचो आमी Exactly. निराश जावंक नजो, तूं मुखार वय वचो. वय फेथ इज वय नाव सांगला बरी ताकाच म्हणा ते इंग्लिश वर्डसान म्हण चिंता आनी तूं कोंकणीन घालूं ना. नाव फेथ इज नेंगी नाव. वय 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 हो, म्हळ्यार आतां ह्या घडये कितें चिंताय म्हळ्यार त्या वय वय उजवाडकुशीच्या अनेक रीती सांगचे तर देवाच्या उतराप्रमाणे येस 5:17 काला म्हणटा सेकंड आमी नवी रचना वैगी होय नवी होय रचना म्हणटाना आमी आत्म्यांत नवी जाल्या. आतां काले हम्म, करूंक आत्म्याचे जिवीत आमच्या हम्म, काल्यांत प्राणान आनी कुडींत आमी हाडूंक आसा. हम्म, हम्म, वय हम्म, त्या देखून हम्म, काले हम्म, करूंक आमचे पयलेचे चिंताप सोडिचे जाल्यार देवाचे उतार सड आनी सड काडून आमचे चिंताप नवे जाल्लेत फाटले हम्म, उणे जाता आनी ते आत्मीक जिवीत आमच्या जिवितांत अनुभव करूं जाता. हम्म, 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 देवाचे हम्म, प्रेज उतार ना जाल्यार ते जायना. आतां आमी एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार आतां कांय गुप्तनातल्या व्यक्तीक देवाच्या उतरांत आतां हम्म. ताच्या ज्ञान गुण जाला म्हणटाना तो कितले सिरियस घेता हे कळालें जाता गी हम्म, समजलें गी हम्म. म्हळ्यार येस ते इतल्या भितर काल दवरला इतल्या वर्सांनी ते एका दिसान वसाना वयली येस एका येस दिसानं येस काडूंक जायना. ते निरंतर आमी देवाचे उतार ऐकून 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 आमचे मन आमी चेंज करता. तसो अर्थ आमी परत जाल्यार म्हणटात फाटल्या जिविताक वसाना म्हूण न्ही आसा हम्म, बट त्या वेळार आमकां परत आमकां पवित्र आत्मा हेल्प करता हम्म, रिमाइंड करता कळ्ळें न्ही. हम्म, इवन हम्म, आमी आतां वाटेर येताना आमची संवय कंप्लीट बदलना म्हणत आतां म्हणजे थोडे रागान आमी उलयता गाडी चड उणें जाताना कोणी आड येताना म्हणून बट हम्म. मागीर आमी चिंता उलोवं नजो आसलें न्ही हा, म्हणजे होय होय तशें त्या हम्म, देखून हम्म, फाटले पुरो विसराता म्हूण न्ही आमी प्रयत्न करूंक आसता स्टेप बाय स्टेप. त्या देखून एक उडास वरची आमी आत्म्यांत नवी जाल्या आतां आतां त्या हम्म, आत्म्याचे जिवीत म्हज्या लौकीक जिवितांत हांवें हाडूंक आसा. त्या देखून म्हज्या मनाची नवसरणी हांवें काल म्हणटात होय कंटिन्यू करूंक आसा. वय काल शिकयल्लें वय वय आतां तिणें सांगल्या बरी आतां सांव पावलो तो म्हळ्यार फाटले उडास काडिना ताका उडास येना म्हूण न्ही तसो ताणें ते केसो जियेल्लो येता हम्म, बट तो आतां हम्म, कालें करता आतां कुरुपेकाल जिवन आसा नवी रचना जावन जिवन आसा त्या देखून तो फाटले चड मॅटर करना. आतां बऱ्या विशयान तो देवान कितें केलां ताच्या विशयान चड तो चिंतून आसा. हम्म, 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 हम्म. येस येस सर कोणी आसा आनी कोणी टेस्टमनी या कांय नाल्यार आख्खे निमाणे अर्गां प्रार्थना करा सर प्रेज गॉड. हांव एक टेस्टमनी दिता. हा येस सांगात. आमच्या घरा रातीक 1 वरा रातीर जो कठीण पावस आसलो त्या पावसाच्या अभावावरवी हांगा दोरो तो मस्त जोर पावस आसल्यान दोरो कोसळोन पुरा फाटल्याच्या घरांनी पुरा हे पुरा भरून तांच्या घरा भितर म्हणल्यार उदक आयलें सकट पुरा हें जालें. आमच्या हांगा देगेर ते वस्त्र म्हणच्या फातरा कडेन म्हणसर दोरो कोसळून आयलो आनी थंय रावलो स्टॉप जालो. बंद जावन रावलो. आमी 1 वरा रातीर जोर मस्त गडगड आयल्ले बसना आवाज येवन भियान पुरो आमी उठल्या सगळे हांगा उठली कंपाउंडांतली आनी उदक भरलें सगळें न्हेलें. आमकां कांय देवा त्रास जावना कांयच अवघड जावना देवान राखलें. हे जवळ तो राखूनच आसा ताचे कृपे वरवीं. ही एक म्हाका सांगूंक आसलें. प्रेज द प्रेज लॉर्ड गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. अर्घ प्रार्थना करचे की वय करूया सिस्टर हाँ करतात गे करता. ओके मगळा बापा अर्गान तुका सोम्या जेजू
अर्गां तुका पवित्र आत्म्या आयच्या ह्या वर्त्या दिसा खातीर आयच्या ह्या दिसा तुवें आमकां सर तराच्या वायटांतल्या अनवरांतल्या तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां मोगळा बापा मोगळा जेजू हे पवित्र आत्म्या तुवें आमकां राखून व्हेल्या सदांच पवित्र आत्म्या कडेन मागून आसलें हातूंतल्यान तुवें आमकां निवारलें त्या देखून हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां अर्गां तुका मोगळा बापा ह्या भयणी मुखांतर आयच्या दिसा आमकां फाटलें सगळें विसरून मनाचें आमी परिवर्तन करन आमी नवें चिंतप आमकां नवी रचना म्हणून आमी समजून घेवचें देवाच्या कृपे वरवीं आमकां हे सगळें लाभला म्हणून आमी समजून घेवची एक समजणी आमकां ताचे उगडापी केल्ल्या खातीर अर्गां दितां आनी आमकां बक्षणां मेळ्ळां आमकां साल्वासां सोडवण मेळ्ळ्या अशें हें सगळें आमकां तुवें फावो केलां ह्या तुज्या कृपे देण्या खातीर आनी तुज्या वर्त्या मोगा खातीर हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां हें मागणें हांव करतां सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन Amen. Amen. Praise God. Praise Thank you, God. sister. Thank you, Thank you, sister. brother. Thank you, Father. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, brother. Thank you, sisters, fathers, Thank you. brothers. Falea melia. Wait, Rete, falea. wait. सांगा brother. वय फाल्यां आमची शुक्रारा हरियेका शुक्रारा आसले बरी रितीर आसा सकाळी 9:30 तावन 4 वरां पर्यंत तुम्ही येया आणि हेरांकी आपोवन हाडा आणि देवाची बरी खबर घेया आणि जिवितांत खरी एक आशीर्वाद आणि अधिकारांनी जिजून जिवंक सांगले बरी आमी जियेया. Praise God. Praise God. Praise God. Yeah.